8:21. उतार तुझे ऐकूंक आशेता सुम्या तुका घेवंक कावळालेता वेदी सरशी येवन तुझ्या जेवणान भाग घेता सुम्या तुजे थंय हांव एकवटा नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर म्हाका. आयच्या मिसाचे तसामा हे पर्यंत आसात. आर्तार डिसोजा आनी कुटाम कश्या आलिस्ट डिसोजा पळणेर देवाकर गांव जावन ही मिसां दिल्यांत. ॲरन सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर मिसां कुटुंबाच्या संध्यानी कुलशे करतावन आज आश्रयाच्या निवास्यांक सांजेची कॉफी फळार दिल्या ॲलिस्टर डिसोजा फळणेर आमी तसो उपकार आवडटा आनी तांकां बरें मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज पवित्र सभा भाग्यवंत आमकां मोरी आमची राणी म्हणून स्मरण करता, हें पेस्त करता. ह्या बलिदानांत आमी हजर जाल्लीं आमच्या माये राणयेक आमी मान करया, नमान करया आनी तिचे कडेन आमची मागणी भेटोवया. आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमचें पाताक आमी वळखून घेवया. देवा मुखार आमी आयल्या, आमचे हात जोडून रावया. देवाक आनी आमच्या भाव भयण्या उसारन आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां समकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे आवयक आमकार मोरयेक आमची आवय आनी राणी करून तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या पुरबायच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राजान तयार करून दवरलाय ती महिमा आमचे माये राणयेच्या बिनवणेन आमी जोडूंक पावो म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसा. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर
एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुणेच्या समयार संतसतात आनी झुजाची लोट वांटून घेतना उल्हासतात, तशे ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्ले तशे तांचे भारांचे झू, तांच्या कांदा वयले लांकड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयले. धरणेर जणजणतली सगळी पायंतणां आनी रक्तांत लळयल्ली वस्त्रां हुलपून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातले. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मित बुद्ध दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदां काळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी, न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळे करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे बुडकर. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. उदेंती तावन अस्तमे पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. सजनांगामध्ये तुस माहोनत, अंतरळा वयर गसता ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकल्या पळोवंक आपल्या स्थानातावन तो भागवता. वै सर्गा पृथ्वीचेर देश लावंक तो भागवता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. कलत्यांक धुळींतले तो उखलता, दुबळे धाकट्यांक मेळ्यांतले तो वयर करता. कुंवारा बराबर तांकां जागो दिता, वै आपले परचेच्या कुंवारा मदें तांकां बसयता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bagi tu aukar morie, man hogra favos alle. Tuje tanzel malo. Christus am somi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गालिलेयाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आमकारी सर्सें पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आमकारीचें नांव मरी.
देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोबळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी पारोमोन तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजस्थान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आमकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे ताम जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हूण आपयतले. हाळे पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक? देवाक असाध्य जमचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. मिस वर्ल्ड म्हणलो एक कुडीच्या सभायेचो स्पर्धो आसा आनी ह्या स्पर्धांत जिखल्यांक ब्युटी क्वीन म्हणटात. आनी अशें तिच्या माथ्यार किरीट दवरन ती एक सभायाची राणी म्हणून संवसारार परगटचें आसा. त्या किरीटांत कांय एक सांकेतीक रितीन एक अर्थ आसा म्हणलें आमी समजता. आज मरियमायेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केल्लो किरीट दवरलेलो दिवस म्हणून आमी सांगता. आसूम सावन पेस जावन मरी सर्गारोहणाचें पेस जावन 7 दीस जाले. मात्र आतां सर्गार वचून कितें जायचें मरी? आतां सर्गार गेल्ली मरियमाय तिका सगळ्या संवसाराची राणी म्हणून तिका एक महोन्नतसो व्हड एक सेवेचो एक हुद्दो दितात म्हणून आमी आज चिंतयेत आनी मागयेत. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनूच मरयेक मानाचो जागो दिला. सभार कांतारांनी गितांनी होगलीकेंत आनी तशेंच विविध रितीचो मान दिवच्या नव्यान जावं पुरो हेर मागणी जावं पुरो मरयेक एक उन्नतसो स्थान पवित्र सभेन दिवन आयला. पवित्र सभेच्या बरोवप्यांनी पवित्र सभेंत आसच्या पवित्र बरोवप आसात आनी ह्या सर बरोवप्यांनी मरयेक रायांची राय, त्या रायांची आवय म्हणून म्हणलें आसा. आनी प्रत्येक जावन सांत ग्रेगोरीन तिका सर्गा संवसाराची आवय म्हणून बिरूद दिल्लें आमी वाचता. पवित्र सभेच्या बापय आसात, फादर्स ऑफ द चर्च. ह्या फादर्स ऑफ द चर्च ह्या देवशास्त्रींनी मरयेक भाग्यवंत आमकार मरी सर रत्नाची राणी म्हणून एक बिरूद दिल्लें आसा. मोगाच्यान आज आमी मरी सर्गा संवसाराची राणी म्हणून परगट केल्लें दिवस दिल्लो दिवस म्हणून आमी आचरण करतना मरयेक हें कशें पावोस जालें हाच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जाता. ती देवाची एक साकर्ण. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तांव तिणें म्हळें. सर एका जिवितांत हेर एका मेटांत आपूण ल्हानविकायेचो एक विशेश शेगूण तिणें पांगुरलो आनी जियेली. आनी ह्या मारिपात देवान तिका आज
परमोन्नत उन्नतचो एक स्थान पवी सभेंत आनी ह्या संवसारांत दिला म्हणलें आज आमी समजोवया आनी मागया. मरी माय आमची राणी सर्गार आसा आनी आज तिचे कडेन आमची मागणी आमी भेटोवया. तिच्या मारिफात देवाक ती बेगीनच पावतली आनी आमकां जाय आसली कृपा जावं भलायकी जावं जानवाय जावं आनी कितेंय गरज सगळ्यो आमच्यो मोरये मायेक आमी भेटोवया आनी मागया. C49. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळून कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेन जीव उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात. हे तुमच्या आदराचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या लेखे सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गेच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपणें बलिदान करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमकार मोरयेक आमी आज नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या आमकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय.
उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयांची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक काराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेगा चवथेल्या मातसो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोबळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत प्रत्येक जावन फ्लोरीन क्लॉटी आमची आसऱ्याची एक निवासी देवादीन जाल्याक कालच्या दिसा तिचे पासत आमी मागया. त्या आमच्या सोर भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिसपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकुरल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरबश्यान नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांदे सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकोत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकोत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. ओ जेसू, देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुपाकी. सम्या तूं म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Day 26. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हावराक रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोजे समर्पिता. जीवो वोंडो तू जीवीत दिवसो जीवीत आमचे तू नंदन करसो. सासणीक सुखा वरून पावसो सासणीक सुखा पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवीत मोजे समर्पिता. सोम्या सदां तूं आमकां पोसता नितळ उदकां तूं दादोस करता. पांचव्या सोरोवाक व्हरून पायता जिवी सुफळ करता. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता
जिवीत मोजे समर्पिता. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भाग्यवंत मोरयेचें राणीपण संभ्रामून ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गींची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू सोरायाचो पाटलाव करूंक शिकोवं आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्ण सुखेस्त जावंक आमकां व्हरूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर्षिता तुका मोरये, वर्णिता तुका राणीये. हर्षिता वर्णिता मोरये, सदा तुझे नाव. मोगळ आवय तुझा आसा, सदांच आमची जतन घेता. कश्टान वारां सांबाळ व्हरता, पात्यांक सरिगा वाट दाखयता. हर्षिता तुका मोरये, वर्णिता तुका राणीये. हर्षिता वर्णिता मोरये, सदा तुझे नाव. सकाळींची भेटवणी येजूच्या दैवी कळसा. आयच्या दिसाची सर्वांची मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पथकांच्या फरीकपणापासून आनी अंतरीच्या बोपय सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समय स्थिरादे पासून भगवंत अंकार मरेच्या कथावेण कळसा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलतेच्या इराद्यापासून आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दखन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून ए जेजूच्या पयत कळसा, ए जेजूच्या देव कळसा, तुजे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता. सम्या जेजू तुज्या भोव देवी कळसाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पाप साहेबाक जातून ताका उजवाड गटाय आनी बुजवण. म्हजे देवा म्हजे सैबा, हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घ दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, बोट तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलें म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सग म्हज्या इच्छा दिसाचेर कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या उडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फरीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेज पथकां म्हज्या पथक्याची काबूल कर. देवा पवित्रज्ञा दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पथक्याची काबूल कर. म्हाका पथक्याक बक्षी. भवार्थाचे विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर्सत मानता.
तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी विचारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बवर्तांत जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे भुगसाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर्व उपरांत चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो आपलमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बरया आनी सर्व उपरांत चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण ती निचेव करता. आमेन. समयाच्या बुडव्यान मरी एक बरी कबार हाडली आनी पवित्रात्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक ते विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावच्या खातीर मागया येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. तुज्या कश्टा आनी क्रुसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोन्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवा गल्या बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्वींचे देण म्हाका दिलाय. तुज्या देण म्हजी मोठच वाडाय म्हाका रात सांबाळून चलय. आमेन. मोरी आपल्या पुता सवे आशीर्वाद दीव आमकां. कृष्णाचे कृपेन निभर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.